आयज म्हाका सर्गेस्त एम बॉयराच्या उतरांचो उगडास आयलो. ताणेन एका आपल्या कांतारान ही उतरां म्हटलेली आनी ताणें कितें म्हटलेलें तें तुमच्या खास कानांनी तुमी आयकात. गोवा शाराचे पूत म्हूण आमी व्हडलें बोगदा ओडपोन बायलो लोक गोंया येवन गोंयकार म्हणटा तापोण लोक चड जाण हो गोंक मेळना गोंयकार कोण बायले कोण आतां चुपाय घेना तर आमी काबार आमचें गोंयकारपण. जेन्ना पुर्तुगेज गोंयचे गेलेले तेन्ना जायते जाण गोंयांक घुसलेले सरकारान बरी सर्वे करून गोंयकार 16 आसात म्हणून सांगलेले. आतां येयल्यात ते गोरदार नासलेले दिश्टी पडटात उठपायर न्हिदलेले. आतां कांय मेजून 16 गोंयकार ते 13 लाख जाले. आयकलें? आतां चिंतात, पुर्तुगेज सोडून गेल्ले आमचे गोंय तेन्ना आमच्या गोंयान सरकारान सर्वे करून जोरी तर 16 लाख गोंयकार आसा म्हूण सांगलेले आनी त्या 16चे तर 10 वर्सां उपरांत रोखडेच 13 लाख जाल्ले जाल्यार चिंतात आतां आमच्या गोंयान भायलो लोक कितलो वाडला आसतलो. हांव जाणा लॉकडावन जावन जायतो लोक भायलो आपल्या गांवघरा परतलो. पूण तरी आसतना जेन्ना लॉकडावन हे बॅन लिफ्ट केलें तेन्ना आमचे गोंयकार फॅक्टरीनी ओ इंडस्ट्रियल स्ट्रीटांनी कामां सोदूंक गेले तेन्ना थंयच्या मॅनेजरांनी आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांक कितें जबाब दिलो ते खास तुमच्या दोळ्यांनी पळयात आनी तुमच्याच कानांनी आयकात. हे आमचे तरणाटे तुमकां सांगतले, आयकात. जेन्ना आमी फॅक्टरीन काम सोदूंक गेले तेन्ना आमकां त्या मॅनेजरान सांगले की गोंयकार नाका फकत भायलेच जाय. जाल्यार हांव कितें म्हणटा, जर आमकां गोंयकार हांगा फॅक्टरीन कामाक नाका जाल्यार गोंयकार करतले कितें? हे तरणाटे आसा ते करतले कितें? बाबा हे तुकाच न्हू, सगळ्या गोंयकारांक भोगला. वयता ते कंपनीन एकूच सांगता, गोंयकार इतको नाका, काम उरल्यार जाता पूण गोंयकारांक घेवचे ना. आमी 2 फॅक्टरीनी गेले, आमकां थिंगा हेच सांगले, गोंयकार इतलो नाका, काम उरल्यार जाता पूण आमकां गाठीच जाय. हांव कितें म्हणटा, सगल्यांक जर कामाक गाठीच जाय जाल्यार गोंयकारांनी खंय वचपाचे? सरकार म्हणटा शिकलेल्या भुरग्यांक कामां मेळना आनी ते शिकलेले भुरगे खंय कामाक वयतले? सरकार म्हणटा गोंयांत चोरी आनी क्रायम वाडटा. जरी तर गोंयकारांक कामां मेळना जाल्यार गोंयकार हातले कितें? हे जे कितें पळय आमकां घडला न्हू ते आमी आमच्या व्हिडिओन पयलेंच सांगलेलें आसा. हीच मेसेज पडती आमी सेबिते दिवाराच्या कातारान. कित्याक सेबिते दिवाराची तुमी कातारां सगळ्यात पळयता. तुका सगळ्यांक कळोंक जाय म्हणून ही सगळ्यांक मेसेज दिता. गोंयकारांनो जायात जागे. आनी हेच मनान धरून हांवेन एक कांतार बरयल्लें आनी हांवेन आनी कॉमेडियन सेल्वीन दोगांयनी तें गायल्लें. तेंच कांतार आयज तुमकां आयकूंक दिता. पळयात आनी चिंतात ह्या कांतारांतलीं उतरां कितलीं सोद जालीं पळय ती. सरकार आमकां फकत सोतायता. एक एक भाशेची कार्डां करूंक लायता आनी ती कार्डां करूंक ऑफिसांनी पावटीच्यो पावट्यो मारच्यो पडटा. पयले मल्टीपर्पज कार्ड उपरांत इलेक्शन कार्ड ते भायर पॅन कार्ड आनी हेल्थ कार्ड कोर म्हणटा. हें चलता तें आधार कार्ड आनी आतां उदार म्हूण कार्ड येता खूंय पुरता. कसल्याय कामाक मल्टीपर्पज कार्ड जाय म्हणून सांगो, थोड्याच तेंपान कसल्याय कामाक इलेक्शन कार्ड मागो. आमचे पयशे बँकांतले काडून पॅन कार्ड जाय म्हणून दिता धोको. धोको वय आमकां दिता धोको. तुवें पडटोच हेल्थ कार्ड आसल्यार कोर्सूय मेवता आत्को. आधार कार्ड आसत दुडवांचो मेवतलो पळय तेंको. ही सगळीं कार्डां आसून पासून सरकार तुका दाखयता रे कोको.
कोंको वय दाखयता रे कोंको तो शो जाता जायत्यो स्किमी येता पूण ते स्किमीचो फायदो पळय कोण घेता सरकार म्हणटा स्किमी काडून आमी लोकांक आदार कोत्ता तोरे तोरेच्यो स्किमी सरकार गरिबां पासत काडटा पूण त्यो गरिबांक मेळना बोलतोच लोक खाता कारण असलेल्या घरांपासून खुई जोर पेशीक रट्टा मेडिक्लेम म्हूण स्कीम आसा पूण मेवना म्हणटा नेटी धनलक्ष्मी स्किमीकूय एप्लाय कोत्ता बेटी क्रिया आधार स्किमीक लागून ऑफिसान गेल्लो आयज म्हणटा सुटी सुटी ओय ऑफिसान म्हणटा सुटी तो मेला म्हूण विडो स्कीम एप्लाय कोत्ता म्हजी आंटी चेडू जाल्यार ममता स्कीम एप्लाय कर म्हणटा जॉन्टी ते गोंयकाराक मेवना लाडली लक्ष्मी पासून स्कीम घेताय घाटी घाटी ओय तिवूय घेताय घाटी हालींच आमच्या गोंयांत चिमला कितें घडलें येतांचे रेखीट खूब ते पानसां पडले सांगता आमच्या गोंयांत गांठयांनी कितें केलें हेरल्ड पेपरान हे फुडले पेजीर हाडले रोखडेंच हांवें ताचेर कांतार काडले आनी हें कांतार आतां आमचें जायत्याच मोत्र्यांक माल पडटले मुत्र्यांक माल पडटो मुत्र्यांक माल पडटो म्हळ्यार कितें रे साहेबी अरे सेल्वी आमच्या गोंयांत मरे मिनिमम इनकम म्हणटा ती एक स्कीम आहा आतां ती कसली स्कीम तूं जाणा अरे नख मू तुका येतात ना सांगता मरे तुका हांव तूं लंडन बी तियात्रां नाचोंक गेला आसतलो तेन्ना तुवें पळयलां आसतलें बेकार आसा पळय तांकां सरकार कितें खाणा जेवणाचो देस्पेस म्हणून तांकां पयशे दिता म्हणजे ते बेकार आसा तांकां काम ना म्हणून हय जाणा तशीच आमच्या गोंयांत आसा मिनिमम इनकम म्हणटा पळय ती स्कीम सरकारान कोण बेकार आसा तांकां मिनिमम इनकम म्हूण वर्सांतल्या 100 दिसांचो पगार 150 रुपयाच्या कोंतान दिवंक जाय आतां 150 रुपयाच्या कोंतान 100 दिसांचो पगार म्हणल्यार 15,000 रुपया जाले थोडे न्हय ते पूण आमकां गोंयकारांक खबर ना गांठी मरे ही स्किमीचो फायदो घेतात चिमला गांवांत 70 गांठयांक धरले हे स्किमीचो फायदो घेता पळय तो पूण राव रे हे स्किमी फायदो घेतो जाल्यार आधार कार्ड गरजेचें ना रे तेंच हांव जाणा आसलो तुमी जातलो म्हणून आधार कार्ड गांठयांनी केलां कोणाच्या नांवार आधार कार्ड केलां ते जाणा तूं आयकत जाल्यार अजाप जातलो त्या मनशांची नांवां पळय ह्या पेपराचेर आयिल्लें आसा पळय दाखयता पळय गांठयांच्या आधार कार्डाचेर नांव सचिन तेंडुलकर ताचे बायलेचें आधार कार्ड केलां अंजली तेंडुलकर आनी भुरग्याचे आधार कार्ड केलां अंजली आनी अर्जुन तेंडुलकर ओय क्रिकेट प्लेयर तेंडुलकर या गांठयांनी कोणाक सोडूंक ना आयकात सांगता मुखार ते स्किमीचो फायदो कसो घेवंक दिता तांकां सरकार ही सगळीं नांवां मेवल्या ही स्कीम घेता पळय ते गोरिबाच्या लिस्टार ओय गोरिबाच्या लिस्टार आणि गोंयच्या सीएमाचे नांव पासून रेजिस्टर मनोहर पारेकार ओय मनोहर पारेकार आनीक जायत्या जाणांची नांवां पळय थंयसर मेवल्या युवराज डेव्हिड गांगुलीची नांवां रेजिस्टर जाल्या ह्या गाडयांक मोत्र्यान गोंया हाडून पळय गोंयची सिटीजन केल्यान ओय सिटीजन केल्या आमिर खान किशोर कुमार ऐश्वर्याची नांवां मेवल्या अमिताभ बच्चनाचे फामिलीक पासून ना सोडल्या आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कॅप्टन रिकी पॉन्टिंगाचे नाव पासून
मेवला वय ताचे नांवूय मेवला आणि ती यात्रिस्तांची नांवां आसा जाल्यार आतां सोदून आमी लायल्या लायल्या वय सोदूंक आमी लायल्या लायल्या